मोगाच्या बाबा भयणानो, जरी तर हे पॅन्डेमीक नासलें जाल्यार हें आयज कोपेल बरोन वताल्लें भितर भायर. पॅन्डेमिकाक लागून सगळीं आमी घरा आसाव ही दुखीची गजाल. पूण दुसऱ्या वाटेन देवाचो गूट देव जाणा आनी देवाची येवजण आमी पाळूंक जाय. अशें आसता तरी आमी निराशी जावचें न्हय. मिसाक भाग घेवंक मेळना कपेलान, पूण देवान आमकां गिन्यान दिलां, इंटेलिजन्स दिलां, आनी ताकाच लागून आमचे कडेन टॅक्नॉलॉजी आसा. एटलिस्ट वी आर एबल टू सी ऑनलायन ऑर ऑन टीव्ही. देवाक आर्गां दिवया. आयज कुशलकायेचो दीस न्हयच तुमकां सिल्लेच्या भावा भयणांक, पूण आमकांय. कित्याक आयज ओतुंबऱ्याच्या चवथेर सिल्लेची भावा भयणां मेर्सेस सायबिणीचें फेस्त कोत्ता. आनी आख्या संवसाराक फ्रांसिस्कन पाद्री माद्री भाव आयज आमच्या स्थापनाराचो दीस सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी हाचो उगडास करून आयज आमी फेस्त कोत्ता. म्हणटच तुमकांय कुशलकाय आनी आमकांय कुशलकाय. सो वी आर हॅप्पी. दीस डे इज ब्युटिफूल. ह्या फेस्ता दिसा जेजू आमकां कितें सांगता तें पळोवया. जेजू तोरणाटो देवस्थानांत गेलो आनी कवळलो द स्क्रोल ओपन करून वाचूंक लागलो आनी कांय बरी माणकुली उतरां ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरलीं. लूक चॅप्टर 4 वर्स 18. लूक चॅप्टर 4 वर्स 18 अशें म्हणटा, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. The Spirit of the Lord is on me and He has anointed me. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक. आठवो शेंकडो ते 15व्या शेंकड्या मेरेन ही सुमार 500 वर्सां युरोपाक जायतें घडलें. दीज वर द टायम्स ऑफ क्रुसेड्स. आमी आयकोन जाणाव आफ्रिकाच्या लोकांक धरून गुलाम कशे युरोपाक हाडले म्हणून आमी हिस्ट्री वाचल्या, इतिहास वाचला, टीव्हीर पळयलां. पूण कितलीं जाणां जाणांत युरोपाची क्रिस्तांवां बोग करून स्पेन बार्सेलोना म्हणटा थंयसर आसलेलीं, सूद फ्रांस साउथ ऑफ फ्रांस थंयसर आसलेलीं, साउथ ऑफ इटली थंयसर आसलेलीं. ह्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणांक धरून गुलाम कशे नॉर्थ आफ्रिकाक वताले हे मोहीर. सुमार 500 वर्सां क्रिश्चन स्लेव्स वर टेकन फ्रॉम युरोप टू नॉर्थ आफ्रिका. वता आसतना हो जो क्रिस्तांव लोक पळय आसलो, गुलाम जालोलो, गुलाम जावन बोटीन नॉर्थ आफ्रिकाक वता आसतना ही क्रिस्ती बाबा भयणां सजमतात, देवान आमकां सांडली म्हूण. बावाटांचो आल्लो बिरान भितर सरली, दोर्म ती सोडूंक सोदतालीं, देवाक ती सोडूंक सोदतालीं. दीज वर ट्रबल टायम्स. जायत्या फावटी आमी चिंताव हें पॅन्डेमीक येवन आमचेर कुरीस येयला आनी त्रास येयल्या, दूख येयला. बट इफ यू रीड द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 2000 years, द पीपल ऑफ पास्ट 2000 years suffered more than we do. म्हणून हजारांनी क्रिस्तांवां बोटींक घालून कोयदी कशे गुलाम कशे नॉर्थ आफ्रिकाक वताले. कितल्या दिसांची वाट. आनी हे कोयदी कशे गुलाम कशे वता आसतना तांचो बावाट आल्लो. जेजू म्हणटा, पवित्र आत्मो म्हजेर आसा आनी म्हाका अभिशेक केला दुसऱ्यांक, गरजेवंतांक, त्रासान प्रॉब्लेमांक सांपडलेल्यांक बरी खबर दिवंक. आनी होच पवित्र आत्मो इन 1218 ह्या वर्सा एका तोरणाट्याचेर येता, जाचें नांव जावन आसा पीटर नोलास्को. हो तोरणाटो पळयता ही क्रिस्तांवां जी आतां गुलाम पळय जाल्यां तांचो बाबाट आल्ला.
ती देवाक विसरूंक सोदतात, पवित्र सभेक विसरूंक सोदतात, बायबलाक विसरूंक सोदतात. तांचो प्रश्न, जरी तो देव आमचो इतलो मोग कोता जाल्यार हाव डीड वी टर्न अप एज स्लेव्स? आमकां गुलामपण कित्याक? अशें आमकां केन्ना भोगता? जरी दुसरी क्रिस्तांवां पवित्र सभा सोडून वेता, वो देवाक मानिना, साक्रामेंतान वांटो घेयना, देवाचें उतर वाचिना, डू वी गेट डिस्टर्ब्ड? डू वी फील कन्सर्न फॉर देयर फेथ? पीटर नोलास्को बरो डिस्टर्ब जालो. पीटर नोलास्को म्हणटा, इतलो लोक आमची क्रिस्ती बाबा भयणां वेतात, देवाचेर विसर घालतात, दे वर टोटली डिस्टर्ब. हो पवित्र आत्मा पीटर नोलास्करचेर येता आणि हो पीटर नोलास्को म्हणटा, आय मस्ट डू समथिंग फॉर दीस पीपल. आय मस्ट डू समथिंग फॉर दीस पीपल. कितलीं जाणां जें पीटर नोलास्कोन पळय केलां तीं आयज करीत? कितलीं जाणां? मेर्से सायबीन म्हणून तुम्ही पाचातात. वो तोक्तो, वो टायटल सायबीन मागीर कसो आयलो? मातशें बंद करतात. अंडरस्टूड. मेर्से सायबीन सेकंड व्हॅटिकन काउन्सिल, ही पवित्र सभेची काउन्सिल मिटींग पळय आसली, दुसरी जाले उपरांत वो टायटल चेंज जाता. बिफोर 1960 सायबीन मायचो तोक्तो जावन आसलो आवर लेडी ऑफ रॅन्सम. तुम्ही ही मुर्ती सायबीन मायची पळयतात, हांगासर आसा, वयरूय आसा. सायबीन मायच्या हातान बाळोक जेजू आसा. पूण पयलो मुर्ती बिफोर 1960 इफ यू वॉच, सायबीन मायच्या हातान 2 पोटल्यो आसताल्यो, 2 पोटल्यो, आणि दुसऱ्या हातान एक बेंतीन आसतालें. कसल्यो त्यो पोटल्यो? दुडवांच्यो. कित्याक ते दुडू? कित्याक 12-18 वर्सां सायबीन माय 3 मनशांक दिश्टी पडटा. एपरिशन ऑफ मदर मेरी. पयले म्हणटा ते पीटर नोलास्को, ताचो आनी एकलो इश्ट आसलो रायमुंडो, आणि त्या टायमार त्या बार्सेलोनाचो राजा किंग जेम्स द फर्स्ट. ह्या तिगाय मनशांक सायबीन माय दिश्टी पडटा आणि म्हणटा, एक संस्था घडून हाडा, एक ऑर्द घडून हाडा. कसली ऑर्द ती? ऑर दे बेata Maria de Merced de Redemptionis Captivorum, लॅटिन भाशेन, ऑर्डर ऑफ मेर्सिडेरियन्स. हांचो वावर कितें? हांचो वावर आपली जी गिरेस्तकाय पळय आसा, आपली भाटां बेसां पळय आसा, ती इकून दिवपाची, आणि ते पयशे घेवन जी क्रिस्तांव आतां गुलाम पळय जाल्या आफ्रिकाक वतात तांकां सोडोवपाचें. सो दे वर पेईंग रॅन्सम टू द मुस्लीम पीपल टू सेट द क्रिश्चियन्स फ्री. पण पयलो तोक्तो सायबीन मायचो आवर लेडी ऑफ रॅन्सम. पयशे दी आणि क्रिस्तवांक सुटका दी. देवाचो पवित्र आत्मा मोजेर आसा, जुलुमांक सांपडलेल्यांक पोरगुटूंक बरी खबर, टू फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी. मागीर व्हॅटिकन सभा, सेकंड व्हॅटिकन काउन्सिल जाल्या उपरांत तोक्तो चेंज जाता. आयज आमी तिका म्हणटा मेर्से सायबीन, or Our Lady of Mercies, or Spanish भाषेन Nuestra Señora de la Mercede. प्रिय भाव भयणींनो, या संस्थेचो एक स्पेशल गुण आसा. आमी मोटवाशी 3 बासावण्यो करतात. पयली व दुसरी व तिसरी म्हणटा ती दुर्बलकायची बसावणी, वाव पॉवर्टी, निर्मलपणाची बसावणी, वाव सेलिबसी, कॉन्सक्रेटेड सेलिबसी, आणि आमच्या वडिलांक मान रेस्पेद दिवन तांच्या उतराकाल चलोवंक वाव ओबिडियन्स. सगळे मोटवाशी ह्यो 3 बसावण्यो करतात. पण ही संस्था जी 13व्या शेंकड्यान घडून आयलेली,
ही संस्था चवथी बसावणी कोत्ताली, फोर्थ वाव. आनी कसलो तो चवथो वाव बसावणी जावन आसा, गरज पडल्यार दुसऱ्या क्रिस्तावांचो बाबाट सांबाळूंक गरज पडल्यार आमी आमचो जीव दिवंक जाय. We need to die if necessary in order to save the faith of those Christians who are taken as slaves. आजकाल कितली जाणां रेडी आसात दुसऱ्याचो बाबाट गेलो, धर्म सोडलो, देवाचेर विसर घाल्लो, बायबल सोडलो, पवित्र सभा सोडली, कोणाक पडला? वाय वी शूड बी बॉदर्ड? पूण हो खेरीत उलो आमच्या सिल्लेच्या बाबा भयणांक, know your history, know your patroness and imitate the faith. Imitate the faith. Peter Nolasco, Raimundo, or King Raza James, सगळी गिरेस्तां एकठांय करता, ह्या क्रिस्तावांक सोडून हाडटा आनी हॉस्पिटलांत तांची वॉर्ड सुरू जाता. थंयसर तांचो परामर्श करता, थंयसर. आनी ह्या सगळ्या लोकांक सोडून हाडूंक दे रेज फंड्स. वी रेज फंड्स टू पुट अप अ बिल्डींग, नो? बिल्डींग करूंक, ते टुर्नामेंट करूंक, प्रोग्राम करूंक आमी फंड्स रेज करता. पूण ही पांयशी वर्सां फ्रॉम 8th century till the 15th century लोक फंड्स रेज करताले ह्या क्रिस्तावांक सोडून हाडूंक, आनी गरज पडल्यार आपली बाटा बेसां विकून, भांगार पयशे सगळे विचून ते पयशे दिवन तांकां सोडून हाडटालीं. ती एकामेकाची सोयरी लागोना, रक्तान कांय कनेक्शन ना, ती काजन्स शेजारी जायना. दे वर स्ट्रेंजर्स बट दे वर क्रिश्चियन्स, फॉलोवर्स ऑफ क्रायस्ट. प्रेदिच्या भावण्यांनो, आमचे हालींच पाद्री पियोचे फेस्त जालां, नोयना जावन फेस्त जावन 2 दीस विसो घेतलो म्हणून घरा गेलो. आनी घरा म्हजी शेजान आसा एक जाणटी 70+, बरी मोगाळ उलोवंक सदांच म्हजी खबर घेता. आनी ह्या वस्तुरेक म्हटलें, तुमचो टायम, आदलो टायम बरे भाशेन गेलो, आमचो टायम भिरांकूळ टायम. आतां संवसार बरो ना, संवसार आल्ला ह्या पॅन्डेमिकाक लागून. ही वस्तू आयकली आनी भितर गेली. दुसरे दिसा येवन म्हाका सांगता, जाणा मरे, आमचो टायम तितलो बरो नासलो, आमी गरीब आसलीं, रातची केन्नाय पातीशेर जावन उपाशी न्हिदतालीं, दुडू नासले. वी हॅड हार्ड टायम. पूण आमच्या लागीं देव आसलो, आमच्या लागीं देव आसलो. आतां लोकांक कडेन जायतो दुडू आसा पूण देव ना, जायते दुडू आसा. And today the world has proved that money cannot save us, power, position cannot save us. सगळीं भियेल्या. ही पॅन्डेमिक येवन जावं गिरेस्त जावं गरीब, सगळीं एकाच फंडान वेतात. दुडू आसा पूण देव ना. आयच्या पयल्या वाचपान तुमी आयकलां, सोर्बेस्पोर देव म्हणटा इस्रायल पोरजेक, हांवें एक बरो दाका मोळो लायलो आनी ह्या दाका मोळ्याक सायडीक सगळें बरें फेन्सिंग केलें, एक मिनार, एक टावर बांदलो सुपरवायज करूंक, सगळें बरें केलें. कांटे काडलीं, जिरकुटां काडलीं, माती क्लियर केली, बरी दाखवेल लायली. पूण फावो तो टायम येयल्या उपरांत, मोळ्यान गेल्या उपरांत सगळीं रानवटी दाका, वायल्ड ग्रेप्स, रानवट दाको. वेर आर द गुड ग्रेप्स? आनी सोर्बेस्पोर देव म्हणटा, वॉट मोर कॅन आय डू फॉर माय विनयार्ड? वॉट मोर कॅन आय डू? म्हज्यान आनी कितें करूंक जाता? जाता तितलें हांवें सगळें केलें. The same thing Jesus is also asking us. What more could I do for you? हांव देव जावन, हांव दोनी जावन, हांव राजाचो राजा जावन ह्या संवसारान आयलो, तुमच्या भाशेन मनीस जालो, तुमकां लागून कुर्सार मेलो. हांवें कसलेंच पातक करूंक ना. तरी आसतना तुमचें पातक म्हजेर घेवन हांव कुर्सार मेलो, तो कुरीस तुमकां फावो.
What more could I do? Jesus did everything that was possible that he could do. जाल्यार जेजू म्हणटा इतलें करून थोडी हो संवसार म्हाका कित्याक मानून घेयना. इतलें करून हो लोक, forget about people of other religion, आमचोच ख्रिस्ती लोक म्हजो सारको लागशिलान कित्याक पाटलाव करिना. In fact, this pandemic has lots of positives. So far, Christianity had become entertainment Christianity. No? बोकरून आमच्या गोंयांत नोदोर मारत एंटरटेनमेंट क्रिस्टियनिटी, फेस्तां काजरां पाटयो 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 पाटयो. Now I think during pandemic we have a real Christianity, real following and understanding of spirituality, real following and understanding of the word of God. There are lots of positives in this pandemic. जेजू आज आमकां विचारता, पिटर नॉलास्कोक हांवें अभिशेक केलो गोरजीवंताक पावूंक. हांवें तुमकांय बावतिजमा वरवीं अभिशेक केल्या. वी आर ऑल्सो एनॉयंटेड विथ द सॅक्रमेंट ऑफ बॅप्टिजम टू डू वॉट पिटर नॉलास्को डीड. आनी आंकवार मारिया आपलें दिसणें, आपलें आसणें आमकां दिता दाखोवंक, बाबा तुमी क्रिस्तांवां, बाबा तुमी म्हज्या पुताचे शीस, तुमी आपोस्तोल, तुमकां पवित्र आत्मो दिला. वॉट आर यू डुईंग? वॉट आर यू डुईंग? जायते फावटी आमच्या सोर भोंवती एक कम्फर्ट झोन म्हणना. कम्फर्ट झोन, कम्फर्ट झोन म्हणजे हांवें म्हजें मागणें केलें, हांव मिसाक गेलो, तेज केलो, जालें. दीस इज अ कम्फर्ट झोन. ह्या कम्फर्ट झोना भायर वचोंक आगे म्हजें माय. आमकां टायम ना, आमकां आळसाय येता, आमकां मोन ना, आमी सॅक्रिफीस त्याग करूंक सोदिना. गोमटेन जेजूचो खुरीस घालूंक सोंपें. भांगराचो घाल, डायमंडाचो घाल, पूण तो खुरीस उबारून जेजूचो पाटला करूंक सोंपें न्हय. पिटर नॉलास्को ही मेर्सेस सायबीण आमकां दिवचे आदीं तो आपलें सगलें विकता. कित्याक ही रिमेंबर्स द वर्ड्स ऑफ द गॉस्पल इन मॅथ्यू. जेजू म्हणटा, स्टोर अप युअर ट्रेजर्स इन हेवन. तुमचें दान मोन, तुमची गिरेस्तकाय स्वर्गाराचेर आसूंक जाय, ह्या संवसारान न्हय. सो ही गिव्स अप एवरीथींग, and with that money he liberates the Christians. जायते फावटी हांव म्हणटा, पयस राबोवन कुर्साचो उमाक घेवंक एकदम बरें दिसता. जेजू तूं कुर्सार आसाय, वेरी गुड, थँक यू, यू लुक नायस. लागीं येना काय, तो कुरीस म्हज्या जिवितान दिना काय, म्हाका त्या कुर्सार मानना काय. No, from far it is beautiful to kiss the cross, but to follow, to embrace the cross and to reach out to others. जायती म्हजी इश्टां मित्रांक कोविड जावन, हे कोरोना व्हायरस जावन घरांत ती क्वॉरंटायन जाली आनी सफर जाली. आनी थोड्यांनी म्हाका फोन केलो, मॅसेज केली, म्हणटा, फादर म्हाका कोविड जाला, दुयेंस जालां. पूण ह्या कोविडा ओ कोरोना व्हायरसावून ओदीक दुयेंस म्हणटा तें समाज. कोण म्हाका लागीं घेयना, कोण म्हज्या खोबरेक येयना, कोण म्हाका नुस्तें ओ भाजी ओ कितें जेवणाक खाय कोण हाडून दिना. भायर सरोत जाल्यार रोखडीं जोनेलां दारां बंद करून भितर धांवतात. This is not a Christian attitude. This is not a Christian spirituality. We have to be cautious. Precaution घेवंक जाय. पूण उगडास जर आमी क्रिस्तांवां, आमी जेजूची भावा भयणां, आयज आमचें फेस्त आमी कोत्ता भाग्योन फ्रांसीस आसिसाचें. 12व्या शेंकड्यान 13व्या शेंकड्यान ह्यो खबरो आमी कोत्ता. तेन्ना आतां पॅन्डेमीक जाला ते भाशेन तेन्ना पॅन्डेमीक आसलें खोटकाराचें पॅन्डेमीक, लेप्रसी. खोटकार, lepers were treated the way we treat the pandemic or COVID affected people. एक खोटकार वसो जाल्यार तो बेल घेवन वयतालो, अरे बाबा हांव येता तूं लागीं येनाका म्हणून बेल वाजोवन वेतालो. कोणूच लागीं वचो नासलो.
फामील पासून सोडून घालताली. असल्या कोडकाराक आसिसीचो भाग घेवन फ्रांसीस बेता, वेंग मारता, किस घेता. जिविताची बदलणी जाता. जेजू पासून बायबलान कसलें दुयेंसान आत लायता, बरो कोत्ता. तो आमच्या भाशेन क्वारंटीन जावन भितर रावना. जेजू भितर रावता रावना. जरी तो जेजू भितर रावल्लो जाल्यार कितलीं जाणां मरून वेतालीं. There wouldn't have been miracles. Yes, we need to take precaution. We have to be careful. We have to follow all the advices. But we must not forget our humanity. We must not forget our humanity. Bagyon Paulu आपल्या चिठीन बरयता 1 Corinthians chapter 10 verse 6. 1 Corinthians chapter 10 verse 6. थंयसर बरयता, जे इस्रायल पोरजेक पळय घडला ते आमकांय घडटलें. जे इस्रायल पोरजेक पळय घडला ते आमकांय घडटलें. इट इज अ वॉर्निंग फॉर अस. एके भाशेन देवान आमचो दाका मोडलो. बऱ्यो बऱ्यो ग्रेप्स जाताल्यो तो काडून उडयलो, आमकां पॅन्डेमीक दिलें. आनी असल्या सिट्युएशनार वातावरणान भाग्योन पावलो आपल्या दुसऱ्या चिठीन बरयता 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Christians are called to be different. We are a royal priesthood chosen by God. हे आमी विसरता. We are not like other people in this world. We are supposed to be different. Apostles and disciples of Christ. माखलेले पवित्र आत्म्यान. म्हणटोच आमची उतरां, आमची वागणूक दुसरी जावंक जाय. संसार दाखयता तशें न्हू. वी आर नॉट कॉल्ड टू बी एंटरटेनमेंट क्रिश्चियन्स. वी आर कॉल्ड टू बी विटनेसेस ऑफ द गॉस्पल. भाग्योन पेद्रू म्हणटा, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पीटर चॅप्टर 2 verse 9. My dear, you are a follower of Christ. You are a different human being. प्रतीच्या भोवणेनो, मेर्सेस सायबीन म्हणून जाय त्याण्यांनी आयकलां. बट वॉट इज दीस रियल मेर्सेस सायबीन? पीपल डू नॉट नो. आयज आमी मेर्सेस सायबिणीची परब करता आसतना, फेस्त करता आसतना उगडास दोचो. सायबीण मायन पिटर नॉलोस्काक एक कार्य दिलां. एक कार्य. त्या टायमार तें कार्य जावन आसलें गुलामांत आसलेलीं क्रिस्तांवां तांकां सोडून हाडून तांचो बावाट तीर करूंक. बट नाव the title has changed from Our Lady of Ransom to Our Lady of Mercy. मेर्शेस सायबीण म्हणजे आतां गरजेवंतांक सांपडलेल्यांक पावोवंक. This is a special duty and invitation of the people of Silli. Your call is to reach out to those who are suffering, who are in bondage. जावं भुरग्यांचें गुलामपण, whatever. अनाथ भुरगीं जावं, एब्यूज जालेलीं भुरगीं जावं, आयज काल कितल्यो रेप केसी जातात. जावं एक लोग्नीक जिवितान एक वस्तोरी एके भाशेन लोग्नीक जिवीत गुलामपणाचें जिवीत जालां. वो एका दादल्याक कांय कारणाक लागून गुलामपणाचें जिवीत जालां. ह्या पॅन्डेमीक टायमार कितल्या जाणांची शिरवीस वचोन गरजे वतांक ती सांपडल्यांत. These are hard times and terrible times. But every tragedy is an opportunity for us Christians to reach out. To reach out. देवान दिल्लो वेळ हो जे आमी सगळे आयकता शिंगता पवित्र सुबेन इगोजेन, जे सगळे आमी वाचता देवाच्या उतरान हे वेव्हारान घालून प्रॅक्टीस करूंक. इट्स अ गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी टू रीच आउट. आमी सगळीं आमी विचारुया, डीड आय रीच आउट टू अदर्स इन नीड ड्युरिंग दीस पॅन्डेमीक? दुसऱ्यांचो हुस्को आसा म्हाका? दुसऱ्यांक पावल्या कितें तरी चॅरिटी हांवें केला, आदार दिला, हुस्को दाखयला? हांव म्हज्या घरान बसलां, टीव्ही ऑन, मोबायल ऑन. हाऊ डीड आय पास माय टायम? विथ टीव्ही, मोबायल? और डीड आय गो आउट एज अ क्रिश्चन टू रीच आउट? जरी तर पीटर नॉलास्को, रायमुंड आनी किंग जेम्स ह्या टायमार आसलेले जाल्यार सगळे आपले पयशे एकठांय करून लोकांक सगळ्यांक बराबर घेवन फंड्स रेज करूंक गरजेवंतांक ते पावतले आसले. फेस्तां परबो येता वयता,
पूण जो संदेश आमकां मेवता तो आमी विसरचो न्हय. टुडे वी नीड टू टेक द फोर्थ वाव. चवथी बासावणी भोव करून ह्या गांवच्या बाबू भयणांनी चवथी बासावणी म्हणजे गरजेवंताक पावूंक. गरजेवंतांक पावूंक आमचें आपस्वार्थीपण, सेल्फिशनस, आमचें आळसाय, लेझिनस पयस करून ह्या संवसारान गरजेवंताक पावूंक हें आमकां आपोवणें. तेरेच भशेन मागुया आयच्या दिसा, फेस्ता दिसा ही खूर्प आमकां फावो जावंक. देवानूय आमकां पवित्र आत्म्यान मागलेली. वी आर एनॉयंटेड, वी आर गिवन द होली स्पिरीट. ओन्ली वी हॅव टू कॉपरेट विथ द होली स्पिरीट टू रीच आउट. आमी एक पावल मारी जाल्यार पवित्र आत्मो 10 पावलां मारता, आमकां आपल्या पावरान पदवेन बोदता आनी आमी दुसरी नवी क्रिस्तांवां जावंक पावता. अशेंच करूंक मेर्शे साबिणीचो आदार मागुया. तिच्या विनंतीन, तिच्या मजतीन आमी घट जावंक पिटर नॉलास्कोचो ताचें प्रेरण, इन्स्पिरेशन घेवन गरजेवंतांक पावूंक खतखत्यान ह्या मिसाच्या बलिदान मागुया. आमेन.